तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सुपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही. गोमंतक टीव्ही. नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमुगाचे येवकार. सगळ्यांक बरी दनपार आवडत आणि दिप्ती काकोडकर लंच टाइम न्यूजाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. गोंय मनीसबळ उदरगत महामंडळाच्या माध्यमांतल्यान फुडल्या 6 म्हयन्यांत 6 ते 8 हजार रोजगाराच्यो संदी करतलो निर्माण. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांची म्हायती. स्वातंत्र्य दिसाच्या कार्यावळी वेळार डीजीपी आलोक कुमार हांका खर उष्णतायेक लागून आयली घुंवळ. तांची भलायकी आसा स्थिर. गोंय पुलिसांची म्हायती. गोंय राज्यात 80वा स्वातंत्र्य दीस मनयलो व्हडा उमेदीन. वेगवेगळ्या वाठारांत जालें ध्वजारोहण. मंत्री आमदारांसयत समेस्त गोंयकारांनी मनयलो स्वातंत्र्य दीस. $39A कलम रद्द जाय मेरेन आणि गोयच्या अस्तित्वा खातीर लढो दवरतले चालूच. इनफ इज इनफ चळवळीतल्या कार्यकर्त्यांनी केला निश्चेव. थोडी जाणां फक्त आसात नावाक कोंकणी टिचऱ्यो. तांकां जर सांगलें कोंकणींतल्यान बरें म्हणून जाल्यार खुबशे फावटी तांकांय जमना, सांगता मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत. आणि आदले मंत्री मिलिंद नायक आणि कुडचरचे आमदार निलेश काब्राल काँग्रेसीत करतले प्रवेश म्हणून पातळ वावडी. जाल्यार ह्या विशीं आपल्याक कांयच ना म्हायती, सांगता काँग्रेसीचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर. आता खबरो विस्तारान. गोंय मनीसबळ उदरगत महामंडळाच्या माध्यमांतल्यान येवपी 6 म्हयन्यांत 6 ते 8 हजार रोजगाराच्यो संदी उपलब्ध करून दितले, अशी घोषणा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केली. तशेंच कर्मचारी भरती आयोगा वरवीं सुमार 3000 तरणाट्यांक नोकऱ्यो दिल्यात. फुडल्या कांय काळात आनीक 2000 जाणांची भरती जातली. स्वातंत्र्य दीस निमतान पणजे जाल्ले कार्यावळीत मुख्यमंत्री उलयलो. पुराय गोंयासयत पणजे लेगीत स्वातंत्र्य दीस व्हडा उमेदीन मनयलो. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी तिरंगो हुबोवन झेंड्याक मानवंदना दिली. तशेंच समेस्तांक स्वातंत्र्य दिसाची परबी भेटयली. जायत्या मळार बरी कामगिरी केल्ले खातीर पुलीस अधिकाऱ्यांक तशेंच वेगवेगळ्या खात्यांतल्या अधिकाऱ्यांक पुरस्कार भेटयले. गोंय मनीसबळ उदरगत महामंडळाच्या माध्यमांतल्यान येवपी 6 म्हयन्यांत 6 ते 8 हजार रोजगाराच्यो संदी उपलब्ध करून दितले, अशी घोषणा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केली. तशेंच कर्मचारी भरती आयोगा वरवीं सुमार 3000 तरणाट्यांक नोकऱ्यो दिल्यात. फुडल्या कांय काळात आनीक 2000 जाणांची भरती जातली, अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. चवथी पयली पर्वरे फ्लायओव्हराचें उक्तावण जातलें. तशेंच 2026-27 ह्या आर्थीक वर्साच्या पयल्या 6 म्हयन्यांत सरकारान 1 रुपयाचें नवें रीण घेवंक नाशिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. वित्तीय वर्ष 2026-27 पहिल्या 6 म्हयन्यांत आमी 1 रुपयाचो सुद्धा नवें रीण घेनासतना कार्यभार सांबाळटा, ही गोंयकारां खातीर आनी म्हज्या खातीरय एक अभिमानाची गजाल आसा. फिस्कल प्रुडंट, स्ट्रॉंगर रेव्हेन्यू मोबिलायझेशन, डिसिप्लिन एक्सपेंडिचर अँड रिस्पॉन्सिबल डेट मॅनेजमेंट ह्या म्हज्या सरकाराच्यो टिकाऊ यत्न, जाका लागून आमकां आयज नावलौकीक मेळटा. गांवागावींतल्यान विणिल्ले सगळ्याक एकमेका कडेन जोडपी बरे रस्ते आनी पूल बांदीत आसा. आमचे राष्ट्रीय महामार्ग फाटल्या 12 वर्सांत कशे बदलल्यात हाची गवाय दर एकलो गोंयकार दिवपाक शकता. फाटल्या 12 वर्सांत एकूण 299 किलोमीटरचे नवीन हायवे कन्स्ट्रक्शन गोंयांत जाल्यात. जुवारी ब्रिज, मोपा लिंक रोड, बिचोलीम बायपास, मडगांव वेस्टर्न बायपास ही कांय महत्वाची उदाहरण आसा. 10 वर्सां वयर सरकारी कर्मचारी आशिल्ल्या कॉन्ट्रॅक्च्युअल स्टाफ हांकां पूर्ण वेळ सेवेन घेवपाचो निर्णय आमी घेतला आनी तांच्या भविष्याची जतनाय आमी थोड्याच दिसां भितर करतले. आमी पळयता
की गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन हे स्थापीत करून 3000च्या पेक्षा चड भुरग्यांक आमी गोंयभरांतल्या सगळ्या भुरग्यांक नोकऱ्यो दिवपाक शकल्यो हेच गोंय सरकारान दाखोवन दिलां. येता त्या काळात आनीक 2000 भुरग्यांक गोवा स्टाफ सिलेक्शनांतल्यान मोठ्या प्रमाणात ट्रान्सपरंट पद्दतींतल्यान सगळ्या जाणांक नोकऱ्यो मेळटल्यो हे अभिमानान मुख्यमंत्री म्हणून म्हाका सांगता आसतना खूब खासा खोस भोगता. गोवा ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन ह्या नावाची संस्था पयलेच फावटी एस्टाब्लिश करून तांकां आमी अशा पद्दतीच्यो वेगवेगळ्यो नोकऱ्यो ह्या गोवा ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनांतल्यान दिवपाक शकले. 5000च्या पेक्षा चड भुरगे आज ह्या गोवा ह्युमन रिसोर्सांत हांगासर काम करता आसतना आमी पळयता. तांकांय बी म्हणजे योग्य तो पगार आनी मोबदलो दिवपाचो सरकाराची मोख आसा. अशा पद्दतीत सरकार वेगवेगळ्या पद्दतीत नोकऱ्यो ह्यो आनीक नव्यान क्रिएट करीत आसा. आणि ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन आणि त्याच बरोबर वर्क चार्ज या डिपार्टमेंटा अंतर्गत आम्ही फुडल्या येता त्या 6 म्हयन्याच्या भितर आमकां खात्री आसा की 6 ते 8000 नोकऱ्यो ह्यो आनीकूय बी आमी निर्माण करपाक शकतले. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. 80व्या स्वातंत्र्य दिसाच्या कार्यावळी वेळार डीजीपी आलोक कुमार हांकां खर उश्णतायेक लागून गोवा येवपाची घडणूक घडली. उपरांत तांकां हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर दाखल केलो. मजगतीं तांची भलायकी स्थिर आसा अशी माहिती गोंय पुलिसांनी दिल्या. गोंय राज्यात शेनवारा 80वो स्वातंत्र्य दीस व्हडा उमेदीन मनयलो. पुराय गोंयांत वेगवेगळ्या वाठारांत ध्वजारोहण जालें. मंत्री आमदार आनी हेर अधिकाऱ्यांसयत समेस्त गोंयकारांनी स्वातंत्र्य दिसा निमतान तिरंग्याक मानवंदना दिल्यो. पळयात कांय खिणचित्रां.
39A कलम रद्द जाय मेरेन आनी गोंयच्या अस्तित्वा खातीर लढत चालूच दवरुया अशें निश्चय इनाफ इज इनाफ चळवळींतल्या कार्यकर्त्यांनी केला. इनाफ इज इनाफ चळवळी खाला स्वातंत्र्य दिसाच्या पूर्व सांजे दिवचले मशाल पेटोवन जागृती अभियान घडोवन हाडिल्ले. इंडिपेंडन्स मेळ्ळें म्हणून जायना. इंडिपेंडन्स टिकोवपाची जबाबदारी आमच्या जनरेशनाचेर आसा. फक्त व्हॉट्सएपार गेलो आनी फेसबुकार गेलो आनी निशेध केलो आनी कोणाक बॅड वर्ड दिले आनी नेगेटिव्ह कोणाक म्हटले म्हणून निशेध जावचो ना. आमकां ग्राउंडार उतरचें पडटलें. कारण काही शक्ती अश्यो आसात की देशप्रेम म्हणून लोकांक कशें भुलोवपाचें सध्या चालू आसा आनी एका सायडीन आमच्यो जमिनी विकीत आसा. म्हणजे जगाचो जर आमी इतिहास घेत, जगाचो इतिहास, ह्या जगान जितल्यो म्हणून आतां वर्ल्ड वॉर जाल्यो, जितली युद्धां जाली ती फक्त आनी फक्त जमिनी खातीर जाली. आयज शेतां उरली ना, आयज भाटां उरली ना. हांगा खंय तरी तळयो आसा, ते तळयो सेटलमेंट झोनान घातल्यो वयता. विचार बी कोणूच ना. कित्याक तुमकां आमकां ग्रहीत केल्लें वता. कितें करतले गोंयकार? शेवटी तांकांय खबर आसा गोंयकार कितें पळोवन मतदान करतात ते. म्हणजे जो पर्यंत आमी शिक्षण, आरोग्य, साधन सुविधा, बरे सोशल वेलफेअर स्कीम ह्या विशयांचेर जो पर्यंत आमी जागरूक जायना आनी मतदान करिना तो पर्यंत अश्यो 39A, 17(2) हे राक्षसी वृत्तीच्यो स्कीम आनी पॉलिसीज हेच रावतल्यो आनी आमच्या हातांतल्यान आमचें गोंय काडपाक कशें दुसऱ्यांच्या हातांत दिवप हाचे प्रयत्न केले वयतले. दोंगर, रानां, शेतां, भाटां आनी पडिल्ली जमीन म्हळ्यार गोंयकाराची खरी संपत्ती. गोंयची गिरेजकाय आनी गोंयकाराचे दायज हाका विकास जाय म्हणून दोंगरचे कापप आनी दोंगर कापपाक परवानगी दिवप कायदो म्हळ्यार कलम 17A सेक्शन 17A हातूंत दुरुस्ती करप भोव मोलाचें आसा. मुद्दो दुसरो, पडिल्ल्यो जमीन आनी उक्ती मळां मनमर्जी पद्दतीन रिझोनिंग करपाक बदल करचे. हाका लागून टाउन अँड कंट्री प्लॅनिंग कायद्याचे पुनर्विचार करून कलम 17(2) सेक्शन 17(2) आनी कलम 39A म्हळ्यार सेक्शन 39A रद्द करचो. आदले मंत्री मिलिंद नायक आणि कुडचडेंचे आमदार निलेश काब्राल काँग्रेसीत प्रवेश करतले अशी वावडी सध्या पातळ्या. हे फाटभुंयेर काँग्रेसीचे गोंय प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर हांकां पत्रकारांनी प्रश्न केल्लो तेन्ना हे विशीं आपल्याक कांयच म्हायती ना अशी जाप चोडणकरान दिल्या. आयकात. मिलिंद नायक म्हाका तरी अजून कोणें सांगलें ना की मिलिंद नायकान अप्रोच केला जावं मिलिंद नायक पार्टीन जॉईन जावपाक सोदता. हें म्हाजे कडल्यान तशेंच आनीक पयर आयकलां हें कितें कुडचड्या वयल्यानूय कितें तरी एक न्यूज पळयल्लो की निलेश काब्राल जॉईन जाता म्हणून. ह्यो म्हाका खंयच्यान येता की म्हाका खबर नासतना म्हणल्यार लोक पार्टीन जॉईन जाता. हांवें परत एलओपीक विचारलें तूं खबर आसा रे काय म्हणून. एलओपीनी म्हाका तेंच सांगलें. हांवें आमच्या इन्चार्जाक ठाकरे साहेबाक विचारलें हें नांव म्हणल्यार प्रेसाचेर येता तो म्हणपाक आपल्याकूय खबर ना म्हणून. ती नांवां कशीं येतात आनी कोण सोडटा आमकां खबर ना. निलेश काब्राल जॉईन जावन सुद्दां तुमी ओपन तो बीजेपीन आसा ताका आमी कशें घेतल्यात. बीजेपीचो तो सिटींग MLA आसा न्ही आनी आमचे थंय आउटगोईंग प्रेसिडेंट अमित पाटकर हे कुडचड्या वयले. त्या भायर कुडचड्या वयर आमचे मतदारसंघ आमचो सामको स्ट्रॉंग आसा. थंय आमकां निलेश काब्रालाक जॉईन करून घेवपाची गरजूच पडची ना. गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन देशांत सगळ्यात पारदर्शक भरती प्रक्रिया आसा अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. तशेंच थोडीं जाणां फक्त नांवाक कोंकणी टिचोरे आसात. तांकां जर सांगलें कोंकणींतल्यान बरय म्हणून जाल्यार खुबशे फावटी तांकांय जमना अशें मुख्यमंत्री दो. प्रमोद सावंतांचें म्हणणें. गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाच्या भरती प्रक्रियेचेर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी समाधान व्यक्त केला. देशात गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन नंबर 1 आसून भरती प्रक्रिया पारदर्शक रितीन पद्धतीन करपाची खात्री केल्या अशें तांणी सांगलें. कांय लोकांक अजूनय सरकारी नोकरी मेळोवपाक वळखीची गरज ना अशें म्हणत ही फक्त गैरसमजूत आसा अशेंय म्हणलें. मजगतीं सरकारान सरकारी शाळांच्या मुळाव्या साधन सुविधांचेर लक्ष केंद्रीत केलां. आधुनीक वर्ग, डिजिटल शिक्षण आनी शिक्षकांक घटमूट प्रशिक्षण दिवपाचे काम सुरू आसा. बरी मुळावी बांदावळ आनी सक्षम मनीसबळ आशिल्ल्यान गोंय हे देशांतले मुखेल राज्य अशें मुख्यमंत्री सावंतान अभिमानान सांगलें. म्हणजे गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन हे आम्ही पळयता की सुरुवात केल्या पासून म्हणजे बऱ्याच जणांनी वेगवेगळ्या पद्धतीची त्याची चर्चा झाली. वेगवेगळ्या पद्धतीची स्टेटीक सगळ्या मिडिया पासून ते युथ हाज्या मध्ये हो एक क्युरियोसिटीचो विषय आशिल्लो. पण खंयसरूच न वता म्हणजे अंडर द गायडन्स ऑफ द हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी देशात पुराय ट्रान्सपरन्सी रिक्रुटमेंट प्रोसेस ह्या हातूंतल्यान येवपाक जाय म्हणून
गोवा स्टाफ सिलेक्शन ह्या प्रोसेसांतल्यान आयलो. कोंकणी टिचर आमी खुबशे फावटी पळयता, थोडे जाण फक्त नांवांक कोंकणी टिचर आसा, तेका जर सांगलें कोंकणींतल्यान बरय म्हणून जाल्यार खुबशे फावटी कोंकणींतल्यान बरोवपाक तांकांय जमना. बट म्हजें म्हणणें की इतल्या ट्रान्सपरंट प्रोसेसांतल्यान तुमी जेन्ना शिकल्यात तेन्ना तुमी बी कोंकणी इम्प्रूव करपा खातीर आनी खूब मोठ्या प्रमाणात तुमी काम करतले हाची हांव आस्त बाळगितां. वी हॅव इम्प्रूव्ड द स्कूल इन्फ्रास्ट्रक्चर. मॅक्झिमम गव्हर्मेंटाची स्कूल जितकी आसा त्यांचो इन्फ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करपा खातीर आमी खूब मोठ्या प्रमाणात काम केल्लें आसा. मॉडर्नायझींग द क्लासरूम, डिजिटल लर्निंग आनी स्ट्रेंथनिंग द टीचर्स ट्रेनिंग हाजेर भर हो सरकारान सातत्यान दिला. वी आर इम्प्लिमेंटिंग द नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी 2020 आनी तुमी ताजे खऱ्या अर्थान म्हणजे एनईपी इम्प्लिमेंट करपी पिलर आसतले. म्हणून आमी म्हणटा की गुड इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी एक्सिलंट ह्युमन रिसोर्स दिवपी गोंय हे देशातले पयले राज्य आहा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. सरपंच आणि उपसरपंच वेंचणूक जावपाक कळाव जाल्ल्यान प्रतिमा कोतिनो आणि पंचायत वांगड्यांनी पंचायत संचालकांची भेट घेवन निवेदन सादर केले. या निवेदनात वेंचणुकेक कित्याक कळाव जाल्याचेर स्पश्टीकरण दिवची अशी मागणी केल्या. या वेळार पंचायत संचालकान ह्या प्रकरणाची खोलायेन चौकशी करून योग्य कारवाय करतले अशें आश्वासन दिलें. मजगतीं पंचायत वांगड्यांनी वेंचणूक घेवपा खातीर 10 सप्टेंबराची मुसत दिल्या. हे मुसती भितर वेंचणूक जावंक ना जाल्यार पंचायत संचालकाच्या कार्यालया भायर आंदोलन करतले अशी शिटकावणी प्रतिमा कोतिनो आणि पंचायत वांगड्यांनी दिल्या. सुमार 1 वर्स मायज जालें. म्हाका दिसता खंय तरी मे म्हयन्यात 2025 जेन्ना सरपंच आनी डेप्युटीन रिजायन केलें कित्याक रोटेशन आशिल्लें म्हणून आनी मागीर कांय तरी कारणां जालीं आनी यू नो हाव पॉलिटिक्स इज प्लेड. म्हाजें पॅनल तुजें पॅनल, म्हाजी मेजॉरिटी तुजी मेजॉरिटी जाय जाल्यार कितें जाता तें सगळ्यांक खबर आसा. खंय तरी त्रास करपा खातीर कोण तरी भायलो उसगांवचो भुरगो, ताचें नांव मुकेश नायक, उसगांवचो भुरग्याक कोणे तरी शिकयलें आनी कोण तरी मेंबर्सांचेर डिस्क्वॉलिफिकेशन घालपाक लायलें. कितें तरी आयज पळोवपाक गेल्यार सगळ्यांक खबर आसा कितें जाता तें. पूण ताजेर कांयच ना, ताजे संबंद कांय ना. ते कोर्टान गेले, सेशन कोर्टात गेले, ते क्वेश जाले आनी क्वेश जाले म्हणून मागीर टुडे इज इन द कोर्ट बट नोबडी इज डिबार्ड, नोबडी इज डिस्क्वॉलिफाईड, द मॅटर इज सब जुडिस. बट देन इलेक्शन्स कॅन ऑलवेज टेक प्लेस. आता तुम्ही पळयात 28 व्हिडिओन पास केल्ली ऑर्डर की इलेक्शन जातलें म्हणून विलेज रुमदांबोड दावोली. इलेक्शन डेट दिली 4 तारखेक 4 ऑगस्ट 2025 म्हणल्यार लास्ट इयर. आयज आमी आसा 14 ऑगस्ट. 1 वर्स मायज 10 दीस जावन गेले. हावेवर कांयच जावना. कन्सर्न ऑफिशियल रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ व्हिडिओ रिमेन एबसेंट डेट डे. इलेक्शन 4 तारखे आशिल्लें गेल्या वर्सा ऑगस्टान, पूण त्या दिसा कोणूच येवना. कन्सर्न ऑफिशियल येवना, रिप्रेझेंटेटिव्ह येता पळय व्हिडिओचो तोय येवना. सगळे एबसेंट रावले. इलेक्शन वॉज नॉट कंडक्टेड. आमी ताका सांगलां 10 सप्टेंबर म्हणल्यार तुका लास्ट डेट दिता. ताणें आमकां उतर दिलां डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन की बाय मंडे आपूण व्हिडिओ आपयता, कितें आसा तें उलयतात, आपूण उलयता, प्रतिमा सगळे घेता. देन वी वेंट टू द डेप्युटी डायरेक्टर दॅट इज पंगम बाबान देखून एक पेशंट हियरिंग दिलें. आमी ताका सांगलें यू आर नॉट कम न्यू, यू नो एवरीथिंग. सो ही सेड आय विल ऑब्वियसली गो, आय विल डेफिनेटली गो टू द डायरेक्टर, आय विल टॉक, आय अंडरस्टँड मॅडम द कन्सर्न. गोयचे 3 ते 4 लाख लोक दर दिसा बसींतल्यान प्रवास करतात. मोजी बस येवजणे खाला खासगी बस तज्ञांक म्हयन्याक 20,000 रुपया मेळप शक्य आसा. सगळे खासगी बस तज्ञांचो हे येवजणेत आस्पाव जाल्यार बसींची वेवस्था सुरळीत जातली अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. कदंब महामंडळाच्यो 10 नव्यो बशींचें उक्तावण केले उपरांत मुख्यमंत्री उलयलो. आमी जेन्ना पब्लीक ट्रान्सपोर्ट करता तेन्ना प्रायवेट बस ओनर जे आसा पळय हे आमच्या हातूंतल्यान पार्टनर आसा. त्या खातीर आमचो विदीन द स्टेट हे पब्लीक बस ओनर हांच्या बरोबर मेळोन तेंचो बिझनेस आनी आमची सर्वीस ह्या पद्दतीन करता. म्हाजी पण ही स्कीम आमी इंट्रोड्यूस पिक्चर्स खातीर केल्या. कारण पब्लीक बस ओनर जे आसा पळय हांकां फायदो मेळपाची गरज आसा आनी लोकांक बरी ट्रान्सपोर्ट सिस्टम मेळपाची गरज आसा. तेच्या पर्यंत गांवांतल्यान भुरगे आनी जॉबाक वचपी लोक हे जवळपास डेली जर आमी ट्रॅव्हलर पळयले तर नॉट लेस दॅन 3 ते 4 लाख लोक. 3 ते 4 लाख लोक हे डेली बसीचेर ट्रॅव्हल करता आनी बसीच्या ट्रॅव्हलाचेर डिपेंड आसता. ताका लागून आमच्यानी 5 सिस्टम आसतली आनी एप सिस्टम आसतली. अशी वेरियस इंट्रोड्यूस केल्या आनी म्हाजी बस ह्या सिस्टमांतल्यान पब्लीक बस ओनराकूय त्याच सिस्टमांतल्यान आमी आमच्या प्लॅटफॉर्माचेर घेवन तो तांकां फायनान्शियली बेनिफीट जावं येता. एखादो बस ओनर म्हाजी बस ओनरांतल्यान जर आमच्या
माझी पण त्या सिस्टमातून जर राहिलो जाल्यार मिनिमम टू मिनिमम he get the 20,000 rupees per month. हे प्रायव्हेट बस ऍडिशनल पैसे म्हणजे 60,000 व्यतिरिक्त पाच शकता. म्हणून जर सगळे 100% बस ओनर आमच्या माझी बस सिस्टमाचेर जर आयले जाल्यार आमकां कदंबाच्या बरोबर मेळून हो बिझनेस फुडें व्हरपाक बरें पडटलें. भारतात फुटबॉलाच्या खेळामळार व्हडली घडामोड जाल्या. टाटा स्टील कंपनीन इंडिया सुपर लिगांतल्या जमशेदपूर एफसीची 100% मालकी गोंयांतल्या चर्चिल ब्रदर्स स्पोर्ट्स क्लबाक फक्त ₹100 नामपत्र शुल्का खातीर हस्तांतरीत करपाक मान्यताय दिल्या. टाटा स्टील समितीन शुक्रारा जमशेदपूर फुटबॉल अँड स्पोर्टिंग प्रायव्हेट लिमिटेडांतलो आपलो पुराय वांटो हस्तांतरीत करपाक मान्यताय दिल्या. वाटत 14 वर्सां उपरांत गोंयचो फुटबॉल संघ परतून एकदा देशांतल्या फुटबॉलाच्या मळार नांव गाजयतलो. ही संद दिल्ल्या खातीर चर्चिल ब्रदर्सान टाटा स्टील आनी जमशेदपूर एफसीचे उपकार मानले. मुखार येतलो तुमी आमकां बरो सपोर्ट करपाक लोक आमकां सपोर्ट करतलो आनी तुमचे मागण्यांनी आनी लोकांच्या मागण्यांनी आज ISL आमकां डिक्लेअर जाला. शॉर्ट टायम प्लेयर सगळे आतां जाप करून हाडपा जाय. एक आदित्य वालांकार पूत सालियो आनीक हांव मॅच तें आमी तूं जाण बरी गेम तयार केल्ली. सो हांव जाणा हो क्लब 5 वर्स पुणे गेल्लो तरी गेली वालांकार हाडल्या म्हण ना जें तरी कोर्टां वचना हो क्लब आमकां परतो मेळना. त्या पॉलिटिकली आमचो क्लब भायर उरलो पूण जेन्ना ते कोर्टान गेले आनी ते कोर्टान आमकां वचोन आनी क्लब परत हाडलो आनी आज तेका लागून हो क्लब आज एकदम मुखार वयता. आनी आज हांव जाणा म्हाका गोंयचे 40 कोनशांनी फोन येयले, बॉम्बेसान येयले, उत्तर येयले. आमी एकदम हॅपी म्हूण गोंयची टीम पयले फावटी ISL वयतली आनी आज आमची टिमीक मागता सगळे गोंयकार बाबण्याक लागून तेन्ना एक टीम स्टार्ट जाल्ली तेन्ना तेंगेलो आमकां सपोर्ट जाय. जर तरी लोकांचो सपोर्ट ना जाल्यार प्लेयरांक खेळपाक तितली मजा येना. सो प्लेयरांक आमकां लोकांचो सपोर्ट जायो आनी आमकां चड करून प्रेसर सपोर्ट जायो हें मुखार दवरलें. आनी हांव सगळ्यांक जे क्लबा हाडल्यान जो कोण सपोर्ट केला आनी तुका सपोर्ट आसतलो सगळ्यांक हांव सांगता नांव काडटा सगळ्यांक देव बरें करूं. सगळ्या गोंयकारांक पयलीं प्रेफरन्स आसतलो ते सांगिल्ले प्रमाणे ही गोंयकारांनी क्लब आनी जाय प्लेयर कॉन्ट्रॅक्टाचे आहाय आमकोडे जाय प्लेयर जमशेदपुराले आहे आनी एवरी प्लेयर आम कॉन्टॅक्ट करीत आहे. प्लेयरांक केन्ना होप सोडना क्लबान. सो हांव मागोता आमी चोवपाक जाय प्लेयर आनी टिकते होप टू बेस्ट कित्याक तेणी सांगिल्ले प्रमाणे फ्युचर इज ग्रासरूट आनी फ्युचर इज यंगस्टर्स. सो जेन्ना एक क्लब आहा आनी तुगेले एक यूथ सिस्टमान तूं प्लेयर आहे सो ऑटोमॅटिकली तांकां एक प्लॅटफॉर्म मेळटा टू शोकेस देयर टॅलंट आनी दॅट इज द गोल ऑफ चर्चिल ब्रदर्स. आय अंडरस्टँड टुडे देर आर लॉट ऑफ डिफरन्सीस इन थॉट प्रोसेस. कोणा दिसता की आमी फुटबॉलांक रावपा न्हू, कोणा दिसता वी नीड टू like not be there or be there. To each his own. And whatever their opinion is, I cannot say much. But I think Churchill Brothers is a club which existed before ISL and is existing during ISL. And for me, it's a very, very, very big day because it is my father's dream to play in ISL. गोंय उद्देगीक उदरगत महामंडळाचे पोर्टल डिजिटल गव्हर्नन्स पोर्टल आशिल्ल्याचे मंत्री मॉविन गोदिनोन सांगले. या पोर्टलाच्या माध्यमांतल्यान सुमार 2,500 उद्देगांक वेगवेगळ्या सेवा उपलब्ध करून दिल्यो वतात. ऑनलायन अर्ज, ई स्वाक्षरी आणि अर्ज ट्रॅकिंगा सयत 1,000 परस चड सेवा या पोर्टलाचेर उपलब्ध आसात. या पोर्टलाची सुरक्षितताय STQCन तपासल्या आणि सगळ्या व्यवहारां खातीर ऑडिट ट्रेल सुविधाय उपलब्ध आसा. जे पोर्टल GSIDCन स्वता तयार केले आणि कोर सॉफ्टवेअरा खातीर परवानो खर्च जावंक ना अशी माहिती मॉविन गोदिनो हांणी दिली. A portal is delivers services. You apply, pay and receive approval. This is the force of a portal which we have done. Website, what happens when you click, a page opens. What happens to a portal? A workflow starts.
Your application moves from the desk to desk with defined timelines and you can track it. That is the difference. Payments, it is not possible on a website. It's just a page. Built-in payment gateways have been developed under a portal. Fees can be paid, rents and premium can be paid, and receipts you get online having paid that. Legal validity, pages are not documents. E-sign and digital signatures are valid. Approvals are issued through it are legally valid documents. Data and security in a website, you don't hold any record. There is no basic security. But portal holds every estate, details about that, whether it is a plot, whether it is lease, whether it is payment record with full audit trail, STQC security audited. The simple test of a website and a portal. Can you read about the office? Can you get a service without visiting the office? This is the two things. Without visiting the office, you get all the services. So it's not a website as people are claiming you have spent so much of money. And it has been done by following all the particular things. देशाच्या 20व्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्तान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि लाल किल्ल्यावयल्यान राष्ट्राक संबोधित केले. 2047 मेरेन देश विकसित राष्ट्र करपाचे आसा असो विश्वास मोदी हांणी उक्तायलो. ह्या वेळार विद्यार्थ्यांक संबोधित करतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी कोचिंग क्लासीच्या मुद्द्यांचेर भाष्य केलें. विद्यार्थ्यांक फुकट डिजिटल कोचिंग दितले अशें आश्वासन दिलें. तशेंच फुडल्या 10 वर्सांत फॉर्च्यून 500च्या वळेरेंत उण्यात उणे 50 भारतीय कंपनीचो आस्पाव आसूंक जाय. जगातल्या पहिल्या 5 बँकांनी उण्यात उणी एक भारतीय बँक आणि एक फार्मास्युटिकल कंपनी आसपाक जाय अशें मोदी हांणी सांगलें. लंच टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. जय हिंद जय भारत. समेस्त भारतीयांक 80व्या स्वातंत्र्यताय दिसांची उर्बेभरीत परबी भेटोवपी उत्तम पार्सेकार, आदलो मुखेल प्रधान अभियंतो, पेडणे मतदारसंघ. ये मेरी पहचान और ये पारुल यूनिवर्सिटी की पहचान. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.
नमस्कार योगार, तुम्ही पळयतात इनसाइड पॉलिटिक्स ऑन गोमंतक टीव्ही आणि ह्या कार्यावळीन आमी खुबशे अशे राजकीय घडामोडी घडटात त्यो आमी तुमच्या मुखार हाडटात. तुम्ही जाणा आसतले हालीं तेंपार खुबशे अशे बर्थडे जातात तितून हजारांनी लोक जमतात आणि असोच एक बर्थडे येवपाचो आसा तो मंत्री सुभाष फळदेसाय यांचो. आज मंत्री स्वता आमच्या स्टुडियोन येयल्ले आसा. सर येवकार तुमकां. थँक्यू. देव बरें करूं गौरीश बाब आणि गोमंतक टीव्हीक म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी दिली म्हणून हांगा. सर आता हालीं जो तुमचो बोवाळ जालो जो एसटी रिजर्वेशनाच्या उपरांत आणि बर्थडे आता जो तुमचो बर्थडे येता आणि बर्थडेक आता मेन म्हटल्यार तुम्ही आता त्या मतदारसंघात कंटेस्ट करतले काय ना हेवूय आसा आणि हो बर्थडे येता. सो बर्थडेक परत तो क्रावड, परत ती लोकांचे जो प्रेम आसा तुमचेर, परत तो क्रावड जमतलो असो दिसता तुमकां? म्हजो वाडदिवस आसा 20 तारखेर आणि तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव म्हज्या सगळ्या बरे मागपी आणि वेल विशर्स म्हणजे मतदार हांचे कडेन एक विनवणी करता की म्हज्या वाडदिवसाक तुमी येवचें. हें जाहीर आमंत्रण आसात. म्हजो वाडदिवस हो गेले ते 15 वर्सां हांव सिन्स हांव आमदार जालो किंवा ताच्या पयलीं बी म्हणजे हो कंटिन्युअस प्रोसेस आसा. अशें कांय ना की हांव आमदार मदले 5 वर्सां नाशिल्लो आनी तेन्नाय हांवें बर्थडे साजरो करनासतना रावलो ना किंवा हांगा खंय तरी हांव सुटयेचेर आसा हें आसा आनी इलेक्शनाच्या वेळार बर्थडे करता असो भाग ना. म्हणजे वर्सान वर्सा म्हजे बर्थडेक आसा ते हजारांनी लोक येतात आनी म्हाका ह्या वर्साक एखादे वेळ जे वादान सापडले किंवा जे रिजर्वेशनाच्या मार्गार आसा आनी सांगे हो शुअर शॉर्ट रिजर्वेशन जाता ह्या पार्श्वभूमीचेर वाडदिवस जाता. सो वाडदिवसाक आनीक म्हज्या बर्थडे म्हणजे बर्थडे आनीक रिजर्वेशन हाका कांय कनेक्टूच ना. इतके वर्सां जनतेची सेवा हांवें केल्ली आसा, जनतेन म्हजेर विश्वास दाखयल्लो आसा, हें एक अतूट नातें आसा. आनी सपोजींग आतां इलेक्शन जावन गेल्यारय हांव म्हजो वाडदिवस करता आशिल्लोच आनी त्या वेळाचेर म्हाका पूर्ण खात्री आसा की म्हजे जे वेलविशर आसा, मतदार आसा, जांचे कडेन हांव पावल्लो आसा ते निश्चितपणान म्हाका मत मारनाशिल्ले पसून लोक येतात. अशें म्हणजे एक तो पर्सनल टच, पर्सनल हें अक्रॉस दी पार्टी एखादे वेळ कोणी म्हजो म्हणजे म्हाका मत मारन जातले पार्टी खातीर म्हजे पर्सनल रिलेशन्स आर व्हेरी गुड अँड व्हेरी स्ट्रॉंग प्रेझन्स. आनी म्हाका दिसता की ह्या वाडदिवसाच्या निमित्तानी कमीत कमी 7, 8, 9, 10 हजार लोक येवपाकच जाय. मग ताका कनेक्शन राजकारणाची किनार ताका नासता आनी इलेक्शनाची किनार ताका नासता. हे वैयक्तीक म्हजे संबंद आसा त्या माध्यमांतल्यान. सर आता आमी पळयलें एसटी रिजर्वेशनाचो जो फाटल्या विकाक सगळो बोवाळ जालो, मागीर तुमच्या दारान तुमचे समर्थक येयले आनी हे सगळें अचानक जालें अशें आमी म्हणूंक शकतात काय तुमकां हेजी कल्पना आशिल्ली पयलीं हें जातलें एक दीस जातलें एसटी रिजर्वेशन आतां फाटलीं कांय वर्सां जालीं हें सगळें चलता, बोवाळ हो चलता जावपाक जाय म्हणून. सो तुमकां हेजी कल्पना आशिल्ली? ना, म्हाकाय दिसतालें की एसटी रिजर्वेशन हो कॉन्स्टिट्युशनल आनी संविधानीक तांचो हक्क आसा आनी तो हक्क मेळपाक जाय. आमच्या भागान भितर जे लोकांक दिसता की म्हजे मदीं तें सामर्थ्य आसा, सक्षमता आसता आनी म्हज्या समाजा खातीर म्हाका काम करपाची एक संदी मेळपाक जाय ही रास्त आसा. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान हांवें केन्ना नाजाल्यार केन्नाय हो एसटी रिजर्वेशन जातलें. तातूंत भितर दुबाव कांय ना. आमी पळयताले की एसटी रिजर्वेशनाचे हे 2003 तांचे मागीर 2011 आंदोलन जालें, तातूंतल्यान ताजे नंतर हें पोस्टपोन जायत आशिल्लें आनी आतां हांव वेलकम करता की एसटी रिजर्वेशन जालें, बरी गजाल आसा. आनीक हे एसटी रिजर्वेशन ना जाल्यार पसून म्हजे मतदारसंघात म्हज्या कार्यकाळांत जी कामां जाल्ली आसात अशें केन्नाच अशें डेफिसीट किंवा खंयच्याय कोणाचेर एक वक्रदृश्टी आनी कोणाचें कामां जावचें ना अमुकूच एक समाजाक अशें कांय जालेंच ना. उलट 4 फावटी एसटी रिजर्वेशन जायनासतना आमचे एसटी भाव आमदार जाल्ले आसात. म्हजे जे विकास आसा, म्हजे एसटी लोकांक जस्टीस दिल्यात तें जर कंपेर केलें जर जायत जाल्यार तसो हें नाशिल्लो. पूण तरी आसतना एसटी रिजर्वेशन जावप आनी आपल्यालोच एक आपलो स्वताचो आमदार जावप एक सगळ्यांचें स्वप्न आसता आनी तें साकार जाता जर जाय जाल्यार म्हाका बरें दिसता. आनीक म्हजे ह्या हातून भितर हो जो वाद निर्माण जाला तो एसटी रिजर्वेशन आनी एसटीक मेळ्ळा म्हणून दुजाभाव करून किंवा तो द्वेष न्ही, तो जाल्लो तो एखादे वेळ हांव म्हणजे कुडचड्यार वतालो, शेनवार आशिल्लो, शेनवारा भितर मारुतीच्या देवळान हांव केन्ना केन्नाय वता आनीक म्हजे घरान भितर इवन आमी हनुमानाचे भक्त आसात. तुवें आतां म्हाका सांगली जर जायत संपूर्ण हनुमान चालिसा ही तोंडपाठ म्हज्या फॅमिलीच्या सगळ्या
म्हजे मिसेस आसतली, म्हजे भुरगे आसतली, दोगांय भुरगीं म्हजे डॉक्टर आसा, हे सगळे आसतनाय हनुमान चालिसाचो पाठ आनीक हनुमान चालिसा आसा हे सगळे आमच्या घरा कडेन नित्य नियमान जाता. आणि